our Madai has been diverted and वो government म्हाका दिसता is absolutely not serious. आमी demand करता the only way that Madai could be saved looks like now is that the Madai wildlife जो sanctuary है it has to be reserved as a declared as a tiger reserve. आणि आमचो हांगा हो डबल इंजिन सरकार जो आसा हो डबल इंजिन सरकार आपलेच पक्षाचे प्रधानमंत्र्या कडेन एक ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरपाक असफल आज मेरेन दिसता. तांच्यान आज मेरेन एक अपॉइंटमेंट तांकां मेळना की सगळे आमी ऑल पार्टी डेलिगेशन वतले प्रधानमंत्र्या कडेन आनी म्हादय आमची जीवनदायिनी आनी ती आमी डायवर्ट करून दिवचे ना हो डिमांड घालपाक हांकां एक अपॉइंटमेंट मेळना. क्लियर जाले आणि गोंयचो सरकार जो बीजेपी सरकार आसा हो सुशागाद आसा. तांकां कांय मात पासून पडलेले आयज कर्नाटकाचे जे काँग्रेस सरकार आसा तो आयज खंय ना खंय प्रेशर घालता आणि आमचे हे सायडीनूय काँग्रेस आसा तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार तांकां सांगपाक जाल्लें अजून पर्यंत तेंय सांगूंक ना. म्हणल्यार आयज अशें दिसून येता की दोनूय बीजेपी आनी काँग्रेस तांकां हो जो म्हादयचो प्रश्न आसा हो म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपाक नाका. तांकां खंय ना खंय म्हादय जी आसा ती कर्नाटक खंय ना खंय तांकां एक प्लस पॉयंट दिवंक सोदता. मुख्यमंत्री म्हणटा म्हादयचे विशीं सरकार सिरियस. म्हादयचेर परत एकदा पायट दिता. आमचो ऑलरेडी WRD मिनिस्टर उलयला वी आर सिरियस.